हायवे सावन 500 मिटरां मेरेन बार बंदीच्या आदेशाचेर अजूनय कांय गोंयचे बारवाले आपली बार्रां साल्वार करपाक धडपडटात। बंद पडिल्ल्या बार्रांच्या कांय बारवाल्यांनी आतां एक्सायजाक नव्यान डिस्टन्स मेजात म्हूण अर्ज केला। मामलेदारांनी डिस्टन्स सारकें मेजिल्लें ना असो हे अर्ज केल्ल्या बारवाल्यांचो आर्ग्युमेंट। हे अर्जाचेर एक्सायजान फुडली कारवाय थारायल्या ती अशी: एक्सायज खातें आतां आनीक फुडले कांय दीस हे असले अर्ज घेतले। एक्सायज खातें उपरांत हे सगळे अर्ज ते मामलेदारांक धाडटले। मामलेदार परत एकदा हे अर्ज केल्ल्या बारवाल्यांच्या बार्रांचे दुसरे फावट डिस्टन्स मेजतले। दुसरे फावट डिस्टन्स मेजून मामलेदार रिपोर्ट दितले। उपरांत एक्सायज हे बार्रांचो नव्यान अहवाल दितले। अर्ज केल्ल्या सगळ्या बारवाल्यांची बार्रां हायवे सावन 500 मिटरां भितर येतात म्हूण बंद आसात। गोंयांत बारवाल्यांक दुसरो फटको बसला तो गोंयच्या एक्सायज एक्टाचो। गोंयच्या एक्सायज एक्टांत बार्रांचे डिस्टन्स हे एरियल व्ह्यू पद्दतीन मेजपाची तरतूद आशिल्ल्यान चडशीं बार्रां ही 500 मिटरां भितरूच येतात। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एरियल व्ह्यू पद्दतीन डिस्टन्स मेजपाच्या जाग्यार ते अप्रोच रोड पद्दतीन मेजपा खातीर गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान खंय फायल मूव केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।